New See Walk Hard, Hello Doctor. Brought to you by Walk Hard Hospitals towards saving lives. नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मनापासून येवकार. आयज तुमी थोडेशे मातशे बिजी आसतले तरी सुद्धा आयची कार्यावळ तितकीच महत्वाची, तितकीच मोलादीक. आणि आज आमचे बरोबर आसा दोळ्यांचे तज्ञ डॉक्टर चंद्रकांत शेटये. डॉक्टर चंद्रकांत शेटयेन आपली MBBSची पदवी गोवा मेडिकल कॉलेजींतल्यान मेळयली. तशेंच तांणी MS इन ऑप्थल्मॉलॉजीचें शिक्षण घेतलें. विजन केअर सुपर स्पेशालिटी आय हॉस्पिटल म्हापसान ते चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर म्हणून वावुरतात. तशेंच ते सेजा गोवाचे ऑप्थॉल्मॉलॉजिस्ट गटाचे वांगडी म्हणून आणि मिनरल फाउंडेशन ऑफ गोवाचे ऑप्थॅल्मिक सर्जन म्हणून काम करतात. ते गोंया आणि महाराष्ट्रातल्या वेगळ्या वेगळ्या दोळ्याच्या हॉस्पिटलांत व्हिजिटींग ऑप्थॅल्मिक सर्जन म्हणून भेट दितात. डॉक्टर नमस्कार. नमस्कार. आयचो जो विशय आसा आमचो तो दोळ्यांची दुयेंसां आणि दोळ्यांच्या दुयेंसाचेर मात करपाची नवीन नवीन उपकरणां किंवा यंत्रसामुग्री आणि टॅक्नीक म्हणजे तंत्रगिन्यान अशें आमच्यान म्हणूं येता. तेन्ना आमी तुमचे कडेन मागता की तुमच्यांनी आमकां फोन करूं येता 24904444 आणि 24904445 ह्या पैकी खंयच्या एका नंबराचेर फोन करतना तुमच्या घरा कडल्या टीव्हीचा आवाज मातसो कमी करात, मातसो स्लो करात आणि फोन करपाक तुमच्यान आतां पासून सुरवात करूं येता. दोतोर जस्ट टू सेट द बॉल रोलिंग म्हणटा तसो एक सर्वसामान्य मनशाक म्हणजे जेन्ना आमी म्हणटा की हे सगळे जग सुंदर आसा किंवा हे सगळे विश्व सुंदर आसा जाल्यार ह्या सुंदर विश्वाचो जर आमकां खरो जर म्हणजे त्याची अनुभूती जर येतली जाल्यार आमची दृष्टी म्हणजे आमची एक सेन्स ऑफ परसेप्शन जाका आमकां ईश्वरान दिल्लें आसा, निसर्गान दिल्लें आसा की तातूंतल्यान आमी ह्या सगळ्या सृश्टी सौंदर्याचो आस्वाद घेवं शकता किंवा ते उपभोगू शकता. आणि प्रत्येक मनशाक म्हणजे दोळ्यांचें महत्व कितें हें कोणाक कळटा चड की ज्या मनशाची दृष्टी ना, ज्या मनशाची नदर गेल्या ताका कळटा. आमकां तेजें तितकें जाणू एखादो मनीस म्हणटा की आपूण गरीब, पण एखादो मनीस गरीब पयशांनी आसूं शकता पण ताका जर देवान दिल्ली हे जर ताची सगळी कूड सगळे जर ताची पंचेंद्रिया जर काम करता व्यवस्थित जाल्यार म्हाका दिसता तो गरीब म्हणू शकना. एटलिस्ट म्हणजे आर्थीक दृश्ट्या म्हणू शकता घडये पण शारिरीक दृश्ट्या म्हणू शकना. आमी जेन्ना दोळ्यांची दुयेंसां अशें पळयतात की एक काळ आशिल्लो की दोळ्यांची दुयेंसां म्हणजे लोकांचें ज्ञान हांव म्हणटा की दुयेंसां आशिल्लींच एक मर्यादीत आशिल्ली. आमकां सगळ्याच लोकांक चडशान एक बाबा कॅटरेक्ट जातालो म्हणजे एक मोतीबिंदू जातालो एक चडशे जाणटेपणार किंवा एक कॉमन म्हणजे कितें वखल लागप भुरग्यांक म्हणा किंवा जाणट्यांक आमी म्हणटाले हे भुरग्यापणार वखल लागला तर आमी 40 वर्सां उपरांत म्हणटा 40 चश्मा लागला. आज एक अशेंच इवोल्युशन म्हणजे इट इज नॉट जस्ट रिवोल्युशन, इट इज अ पार्ट ऑफ इवोल्युशन आय कॅन से की आमी अशा एका मॉडर्नाचेर आसात की दोळ्यांचे स्पेशली ह्या चित्रांत इतकी नवीन नवीन तंत्रगिन्यानाची नवीन नवीन भर पडटा आणि नवीन नवीन तंत्रगिन्यान उपलब्ध आसा. म्हाका खूब आनंद आसा की तुमच्या सारके डॉक्टर गोंयांत रावन एक आपली प्रॅक्टीस करतानाच हे नवीन नवीन जे तंत्रगिन्यान आसा तेचो फायदो लोकांक जावचो आणि ताची वळख लोकांक जावची ह्या खातीर एक पुरेपूर प्रामाणीक प्रयत्न करतात. जरी हो प्रत्येकाचो व्यवसाय आसलो, प्रत्येक डॉक्टराक आपल्या कडेन पेशंट येवचे अशें दिसलेंच तरी सुद्दां हो विजन दवरप की बाबा फक्त आसा तितक्यान समाधान रावनासतना बाबा ना आमी कॅटरेक्ट ऑपरेशनां करता, दिसाक 10 करता, दिसाक 15 करता किंवा आमी दिसाक 25 जाणांक चश्मा दितात किंवा 50 जाणांचे नंबर बदलता, इतक्या पुरते मर्यादीत रावनासतना सुपर स्पेशालिटी हो जो कॉन्सेप्ट तुमी मांडलो ताच्या फाटल्यान तुमची भूमिका कितें आशिल्ली? ऍक्च्युअली डॉक्टर मातसो एकच मिनिट तुम्ही हे सांगच्या पयलीं आमकां एक प्रश्न आयला तो पयलीं घेवया आनी देन यू एड्रेस दिस. हॅलो उलय. मारिया बाय सांग. मुगे 2 प्रश्न आहात डॉक्टर. दोनूय विचार. आणि पयलो प्रश्न म्हळ्यार म्हणजे एक पेशंट हागेन डॉक्टरा बगले गेलो आणि ती बायल ती लेडी ती तेका 62 वर्सां आसली त्या पेशंटाक. ते म्हणू लागल ती 62 वर्सां जातरी आनी ओंक लागना म्हणपा लागली आणि तेगे दोळ्या मातशे त्रास जाताले म्हणजे चोवपा त्रास जाताले तेका. आणि मागीर आपणागे आनी हे आतां हितून ESIN मागीर तेगे प्रायवेट कन्सल्टरी आहा थिंग यो म्हणपा लागली. मागीर तो पेशंट मातशें दुबावलो पण म्हणला वचना. मागीर आनी प्रायवेट आनी पेशंटा बले वयले तेका. मागीर दोतोरा बगले वयलो त्या पेशंटाक आनी तेणें तपाशिल्लें आनी तेका वखल दिलें आनी तेका आतां बरें दिश्टी पडटा. व्हेरी गुड. म्हाका प्रश्न कितें आसा ते म्हणजे ते भाशेन हरसून चड जात्री दिसती
पडपाक ग्लास लागनाय. बरें मारियाबा एक प्रश्न कळलो. मारियाबा एक प्रश्न कळलो. दुसरो सांग. हय. दुसरो प्रश्न कितें? दुसरो प्रश्न म्हणजे ते आता कॅटरेक्ट जाले न्हू दोळ्याक. ते मागीर दाट जाले म्हणटरी ते काडपाक जायना न्हू. अशें कोणी म्हण म्हाका त्या पेशंटा एक दोळ्याक. बरें 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 मारियाबाय, जर म्हाका बरोबर समजलो जाल्यार तो पयलो प्रश्न म्हाका कळलो, पण तो मातसो खरें म्हणजे कॉम्प्लेक्स. त्या प्रश्नानूच उत्तर आसा की त्या दोतोरान सांगलें प्रायवेटान यो म्हणून, पण दुसऱ्या दोतोरा कडेन तूं ताका वखल मेळ्ळें आनी आतां तुजो पेशंटूय बरो आसा. तुका फक्त म्हायती जाय की खरेंच ह्या दृश्टिकोनांतल्यान पळयल्यार दोतोराच्या नदरेंतल्यान की अशें 62 वर्सां उपरांत वखल बदलपाक मेळटा की ना, हो तुजो एक प्रश्न अशें हांव समजता. दुसरो प्रश्न आसा तो कॅटरेक्ट म्हणजे खूप पिकलो काडपाक जायना काय असो आसा. डॉक्टर पळय, पयलो जो प्रश्न आसा न्ही की 62 वर्सां जावन वखल बदलूंक शकना अशें कांय ना. वखल 90 वर्साच्या मनशाचें सुद्दां बदलूंक शकता. कितल्या वयाचेर कॅटरॅक्ट जातलो ही एज स्पेसिफीक ना. तुका कॅटरॅक्ट जाय जाल्यार जल्मता जावं शकता, 20 इयर्साचेर जावं शकता, 40चेर जावं शकता, नाल्यार 98चेरय जावं शकता. सो जो पर्यंत नंबर बदलता तो पर्यंत नंबर बदलपाचो. जेन्ना नंबर चेंज करून सुद्दां नजर येना आणि ही नजर येना मोतुबिंदू खातीर जाल्यारच ते मोतुबिंदूचें ऑपरेशन करचें, कित्याक नजर ना येवपाक खूप कारणां आसा. दुसरो प्रश्न, मोतुबिंदू खूप पिकतुकसुनी काडूंक जावंक ना. हो जो कॉन्सेप्ट आसा अशें ना की मोतुबिंदू खूप पिकतुकसुनी ऑन द कॉन्ट्री काडपाक जाय, कित्याक ते पिकोवन फुडें फुटता आनी दोळ्याक सेकंडरी प्रेशर येता, म्हणजे ग्लॉकोमा म्हणटा तो काच बिंदू येता. आनी तशें जर जाय जाल्यार पेशंटाक इतलो दोळो दुखता की दोळोच नाका असो दिसता. बरोबर. सो मोतुबिंदू काडूं शकता, फक्त रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन खूप आसता. बरं. मातसो डॉक्टर आमकां दुसरो प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो हॅलो हॅलो. हां हॅलो. हां उलयात. दोतोर हांव कामत उलयतां मडगांवच्यान. कामत बाब विचारा प्रश्न. म्हाका कितें जाता, म्हाका दोळे जे दोनी आसा न्ही. हय. टीव्हीचा आवाज कमी करा. ताका आतां कितले दीस जाले म्हाका कितें जाता, दोळ्यांचो नंबर आसा, दोनी नंबर लायले हांवें, पूण दोळ्यांचेर मातशी वेप्स अशें आयिल्ले भशेन येतात. माय एज इज 68. वेप्स अशी मातशी येतात दोनी दोळ्यांचेर. नाही मातशें सारकें कळूंक ना. व्यास म्हणजे कितें? व्यास म्हणजे कितें? जड येता, साय कशी येता, कितें कळूंक ना. मातशें सारकें मातशें स्पश्ट करशा. कळूंक ना. हय, मातशी स्लायडशी येतात. साय कशी येता? पळय कशें आसा न्ही कामत बाब, तुमी जे सांगतात ते म्हाका कळटा. तुमकां कितें तरी डिस्कम्फर्ट आसा, दोळ्याचेर पड्डो बी येता तसो. आतां ही जेन्ना गोश्ट आसता, जेन्ना तुमकां आमी डिटेल चेक करतले क्लिनिकांत दोळ्याचो दोतोर, देन ओन्ली वी कॅन एक्सप्लेन. कारणां खूब आसता. तुमी 68 वर्सां म्हणटात, एक कारण आसूं शकता वय जातूकसुनी आपल्या दोळ्याची दुखां कमी येतात, सो दोळो सुकता, वॉट वी कॉल ड्राय आय. आनी ह्या सिजनान कशें आसा, एक तर दुखां कमी, तातूंत ही गरमी, सो आसा ती दुखां सुकतात. आणि जर तुमची न्हीद बी सारकी ना जाल्यार द ड्रायनेस बिकम वर्स. एक द सेकंड थिंग कॅन बी बिकॉज ऑफ एज, सम रेटिनल प्रॉब्लेम, ऑर बिकॉज ऑफ कॅटरॅक्ट तुमची नजर अशी वेस कशी जावं शकता. सो फक्त डिटेल एक्झामिनेशन करूनच आमी तुमकां डायग्नोसीस दिवं शकता ह्या पेशंटाक. डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो हॅलो हॅलो. हां श्रीराम बाब. नमस्कार दोतोर. नमस्कार. उलयतां. हां आमकां कळ्ळें, तुमच्या आवाजारूच कळटा आमकां. श्रीराम बाब विचारात, प्रश्न विचारात. दोतोर, माझ्या दोन्ही डोळ्याचे मोतीबिंदूचे ऑपरेशन झाले आणि मोनोफोकस लेन्स दोतोरांक बसयली. बरोबर. कांय वर्षांनी या डोळ्याचेर साय येऊ लागली, धळे दिसू लागले. बरोबर. डोळे लेझरान साफ केले, पण अजूनही म्हाका डाव्या डोळ्याक त्रास जाता. हाका उपाय कितें? बरोबर. आणि दुसरो प्रश्न, म्हाका कोण तरी म्हळालो दोतोर की मल्टीफोकस लेन्स जर तर बसयल्ली तर बरें जातलें आसलें. तर ही मल्टीफोकस लेन्स जर बसयतलो तर ताका खर्च कितको येता आणि आता ती बसून येता? आता पयलो प्रश्न, तुमकां दाव्या दोळ्याक अजूनही प्रॉब्लेम आसात. आता हे जे तुमचे दाव्या दोळ्याचे प्रॉब्लेम आसा, केन्ना केन्ना नजरेमुळे जावंक शकता, म्हणजे तुमची नजर कमी, सो वया प्रमाणे एज रिलेटेड मॅक्युलर डिजनरेशन जाता, पड्डो वीक जाता, सो त्याच्या खातीर नजर कमी आसूं शकता. दुसरो प्रश्न हांव सांगता तसो, तुमचो इतलो वय जाला, ड्रायनेसूय जावंक शकता. द सेकंड क्वेश्चन, मल्टीफोकल लेन्स तुमी उलयल्यात ती नार्वेकर बाब. आता जी मल्टीफोकल लेन्स आसा
ती युजली कितें आसता, जेन्ना फर्स्ट टायम सर्जरी करता तेन्नाच आमी पेशंटाक एडवायज करूं शकता. आनी सगळ्यांक घालूंक शकना, कित्याक मल्टीफोकल लेन्स घालच्या पयलीं थोडे जे क्रायटेरियाज असतात की आमच्या दोळ्याक जो सिलिंडर असता तो हॉरिझॉन्टल आणि वर्टिकल लेस दॅन 1 आसूं जाय. सो त्याच पेशंटांक घालूंक शकतात. सेकंडली मल्टीफोकल लेन्सांची जेन्ना तुमी कदाचित केल्ल्यात एक 5-6 वर्सां पयलीं इतली ही नाशिल्ली मार्केटांत, आतां आयल्या. सो एकदा घातलेली लेन्स तुमी बदलू शकनात. आणि मल्टीफोकल लेन्सान जर पेशंट त्या क्रायटेरियान फिट जाता जाल्यार घालून फायदो जावंक शकता. ताचो एकूच फायदो कितें की तुमकां लांबचो आणि जवळचे दोनूय दिसता. सो त्याच्यामुळे चष्मा घालपाची गरज ना. बट यू हॅव टू बी व्हेरी सिलेक्टिव्ह फॉर दीस पेशंट. म्हणजे इट इज मोर ऑफ म्हणजे हांगा डॉक्टर सोबतूय चड आसा की ही हॅज टू सी दॅट बाबा ह्या गायडलायन बसता की ना तो. आता कशें आसता युजली अदर लेन्साक कितें असतात, पेशंट सांगता दोतोर आपणाक ही घाल ह्या बजेट म्हणून. ही लेन्स वेन पेशंट आमच्याकडे येता आमी सांगतात कितें ही लेन्स यू कॅन म्हणजे तुम्ही तुमची बजेट आसा पण तुम्ही घालची काय ना ही डॉक्टराचेर सोडटा. सो डॉक्टर हॅज टू डिसायड अबाउट दीस लेन्स. तशें आसता. मस्त डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयलो आसा. हॅलो हॅलो विचारात. डॉक्टर हांव देसाय उलयता मडगांवच्यान. हां विचारात. म्हाका न्ही म्हागे उजी दोळ्याक न्ही हें जाता कितें तरी अशें ओडून काडल्या सारको जाता आनी ओडून काडल्या सारको जाता आनी एक एकदां अशी चोपल्या सारकें मिरसांगे पावडर चोपल्या सारको जाता आनी तेन्ना त्या वेळार कानूय दुखलो आसलो. ते कित्याक लागून ते कळना लोक. म्हाका एक सांगा हेत सदांच प्रॉब्लेम जाता काय केन्ना केन्ना ओकेजनली जाता? चड एक जाल्यार एक आठवडो अशी जाता. तुमची वर्सां आणि तुमची वर्सां कितली? एज कितें तुमची? देसाय बाब तुमची एज कितली? 50. वखल लायता तुमी? 8 वर्सां वखल लायता. ऑपरेशन बी केला दोळ्यांचे? ना अच्छा बरें सर. पळय आतां जे तुमी म्हटल्यात तुमकां एकाच दोळ्याक जो प्रॉब्लेम जाता देसाय बाब की जळटा बी. आतां हे जे गोश्टी असता हे जो जळटा म्हणून दोळ्याक खूप कारणां असतात. सांगपाचें म्हटल्यार एक कशें असता ड्रायनेस ऑफ द आय, दोळ्याचो प्रेशर म्हणून एक असता तो चेक करचो पडटा. कसलो आसा प्रॉब्लेम म्हटल्यार किडनी प्रॉब्लेम. सो ओके सो दोळ्याचो प्रेशर आसूं शकता ते पळोवपा येता. आणि तिसरें जे म्हणजे कितें ह्या दोळ्याचेर कितें ग्रोथ बी जर मास आयला जाल्यार म्हणजे जो सरफेस आसता दोळ्याचो युजली स्मूथ असता पण थोड्या लोकांक जे लोक थोड्यांक जे एक्सपोज टू हीट असता ना त्यांचे ड्रायव्हिंग असता काम बी तांकां दोळ्याचेर मास येता टेरिजम. सो त्याच्यामुळे कितें जाता दोळो आमचो खूप खडबडीत जाता. सो एक 2-3 कारणां आसात. ही जी तुमी फक्त जेन्ना आमी दोळो क्लिनिकली एक्झामीन करतलो ऑन स्लिट लॅम्प तेन्नाच आमी सांगू शकता हे कित्याक प्रॉब्लेम जाता ते. सो अनलेस एक्झामिनेशनाचेर आन्सर दिवप हे बरोबर जावपाचें. बरें म्हाका सामको एक डॉक्टर प्रश्न आयलो आसा. हॅलो 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 हां हॅलो हां युअर ऑनलायन विचारात प्रश्न विचारात. म्हाका उमेश उलयता. हां उलय. माझ्या दोळ्याचे न्हू साय कशी येयल्ली येता वाचताना बी. हां वखल लायता? वखला ना. वखल लायना. कितली वर्सां तुमकां? 40. काम कितें करता? सर्वीस करता. उमेश बाब पयलें म्हटल्यार तुमी दोळ्याच्या दोतोरा कडेन वचान तुमकां नंबर आसा काय ना तो पळोवपाचो. कित्याक कदाचित जर तुमकां नंबर आसा आनी जर तुमी वापरना जाल्यार धीस इटसेल्फ गिव्स रायज टू म्हणजे तुमकां दोळ्याचेर साय येता तो स्ट्रेन येता. सो फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट जर तुमी दोळ्याच्या दोतोरा कडेन नंबर चेक करीत जाल्यार तुमचे 80 to 90% प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. बरोबर. सो दिस इज अच्छा माझा डॉक्टर आम्ही सुरुवातीक एक सुरू केलं सुपर स्पेशलायझर. मातशें ताचें उत्तर दियात मागीर तो म्हणून प्रश्न येत रावतले पण म्हाका हाचे तुम्ही थोडेशे एक म्हणजे कारण ह्या कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान लोकांपर्यंत एक रायट इन्फॉर्मेशन वचची हो सुद्दां आमचो एक म्हणजे महत्वाची आमचो दृष्टिकोन आसता एक मोख आसता. सो लेट्स स्टार्ट. आता सुपर स्पेशालिटी म्हणजे कितें आमच्या दोळ्याचे डिफरंट भाग आसात. आता एक कितें जाला दोळ्याचो एक भाग जो आसा मोतुबिंदूचो, दुसरो रेटिना, तिसरो दोळ्याचो काचबिंदू जाका आमी दोळ्याचो प्रेशर म्हणटात, चौथो ऑक्लोप्लास्टी म्हणजे कोणाचे आयलीट वाखडी जाल्या भितर गेल्या भायर गेला किंवा दुखां येतात आणि पांचवो म्हणजे ते तिरळेपणा स्क्विंट. हे डिफरंट भाग आसात. आता सुपर स्पेशालिटी म्हणजे कितें एक टायम आशिल्लो की एक दोळ्याचो दोतोर हे सगळे हँडल करताले. तुम्ही सांगल्यात तशें विथ न्यू रिव्हॉल्युशन ऑर इव्हॉल्युशन वॉट इज सेट आज लोकांचे डिमांडूय इतले वाडला की ओन्ली सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर कॅन मीट दोज डिमांड. कित्याक आज प्रत्येक सब्जेक्ट तो दोळ्याचो काचबिंदू ग्लॉकोमा म्हणा किंवा रेटिना म्हणा इतलो एडवान्स जाल्लेलो आसा की लोकांक आज विजनाची खूप गरज आसा. तुम्ही सांगता जाका नजर ना ताकाच त्याचो एक अर्ध्या मिटर नजरेची
महत्व कळटा. किंमत आसा. आणि आज जर तुम्ही जर पळयशात ऑन एन एव्हरेज लोकांचे आज व्हिज्युअल डिमांड खूप वाडल्यात. बरोबर. लोक फाल्यां जरी 98 वर्सां जाली जाल्यार लोकांक आज सुद्दां टीव्ही वयलो प्रोग्राम बरो पळोवपाक जाय किंवा कंप्युटरार बसून नेटाचेर काम करपाक जाय. ही इतकें केलां.